श्रीराम मंदिराविशीं सोशल मिडियाचेर वादग्रस्त पोस्ट व्हायरल जाल्ल्यान दिवचले पडलो खवदळ। रामभक्तांनी घातली दिवचल पुलीस स्टेशनात धडक। वर्सभर लोकांनी केल्ल्या विरोधाक लागून निमणो नुव्या गोरोटीचो टॉवर काडून उडोवपाक थळाव्यांक आयले यश। टॉवर मोडून उडोवपाचे आदेश दिल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायले समाधान। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी संसदेत सादर केलो अर्थसंकल्प। इन्कम टॅक्सात सर्वसामान्यांक दिवना कसलीच थाकाय। गोयच्या उद्देजकांनी दिला केंद्रीय अर्थसंकल्पाक येवकार टॅक्स बेनिफिट। केंद्र सरकाराकडल्यान जाहीर गोयच्या उद्देगांक उर्बा। आणि आता खबरो विस्तारात। 2019 वर्साच्या तुळेंत गोयचे जीडीपी 33% आणि दर मनशाचे उत्पन्न 30% आसा। 23,000 लावार्थ्यांनी पीएम विश्वकर्मा येवजणेचो लाव घेतला आणि 80% व्यापाऱ्यांक फायदो जातलो। डिसेंबर 2023 वर्सा ह्या येवजणे खाला प्रशिक्षण सुरू करपी गोंय हे देशातले पयले राज्य जावन आसा। तशेंच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी 5,527 कॉलां अटेंड केल्यात। 87 मनशांचो जीव आणि 29 जनावरांचो जीव वाटावला, जाल्यार 19 कोटी मोलाची मालमत्ता वाचयल्ली आसा, अशी माहिती राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लाय हाणें शियाळी अधिवेशनाच्या अभिभाशणात दिली। Economy of the state has shown tremendous progress. This is reflected in its gross state domestic product, which has increased by 33% in 2023 as compared to 2019-20. Our Honorable Prime Minister has launched a new scheme, PM Vishwakarma Yojana, with an aim to revive our traditional business, paving a way for a brighter future of our artisans and craftsmen. My government has implemented the scheme with much vigor. Under the scheme, all Vishwakarmas practicing the 18 notified traditional trades will be identified in the state. I feel happy to state that more than 33,000 Vishwakarmas have been registered so far. Further, my government has committed that no one belonging to these 18 trades will be left behind in getting the benefits of the scheme. Goa has become the first state in the country to commence training to Shramjeevis from 5th December 2023, which is indeed commendable. 24 वरां भितून गळ्यातले मंगळसूत्र फारोवपाची दुसरी घडणूक चिखले जंक्शनार बशीक राविल्ल्या बायले कडेन शुक्रारा सकाळी घडली। बेरेस्तारा अशीच एक घडणूक पेटेचा वाडा कोरगांव घडिल्ली, मात चोराक ही मंगळसूत्रां घेवन वचपाक अपयश आयलें। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत ह्यो 2 घडणुक्यो घडिल्ल्यो आसा। हे चोर पंगडांत येतात, पयलो पत्तो विचारतात, उपरांत गळ्यातल्या भांगराक हात घालतात, अशें उक्ताडार आयलां। चिखले बसाक राविले फोंडे वचपाक फोंडे वचूंक मागीर तो कितें केलो, ते वटेच्यान आयलो, एकांतल्यान आयलो मरे, तेजे फाटोफाट हो येयलो, हे चिखले आसून येता अशें वास्को येवंक। हय थंय येयलो आनी मागीर ताका कितें विचारचें लागलो तो बोटान अशें अशें करून। हांव समजलां कितें वाट बी चुकलो आसतलो खंयच्यान येयलो म्हणून। मागीर पळयत जाल्यार तो गेलो फुडें आनी क्रॉस करून घेवन परत येवन तो गेलो, हो येयलो असो, ते गाडी अशी दवरचे कडेन बसता आमचे कडेन येयलो आनी तसो वयर गेलो आनी मागीर कितें केलो, हांव वयर गाडी दवरता म्हणून अशें आयल्यान रावलें, हो आनी कितें अशें येता हांगा बसता म्हणल्यार अशें अशें केलो आनी म्हाका घट्ट धरलो, असो केलो, हांवें पिशवीत उडयले आनी अशें केलें, अशें मंगळसूत्र घट्ट धरलें। कितले जाण आसलेले ते हे दोग जाण गेले फुडें। आयज चिखले हांगा जंक्शनार एक मंगळसूत्र स्नॅचिंग अटेम्प्ट जालो आनी ती बायल बसीक रावलेली, ती बायल फोंड्या वयताली, चिखलेंतल्यान ती फोंड्या वयताली आनी तिणी जे आमकां सांगलां की ती बसीक रावतना खंय तरी पयलीं 2 जाणां बायकार येयले आनी एड्रेस विचारलो खंय वचपाचें अशें खंय आहा काय म्हणून। मागीर परत दुसरे येयले आनी तेंच्यांनी अटेम्प्ट केलो मंगळसूत्र जो ओडपाक अटेम्प्ट केलो, तेन्ना ती खंय तरी अलर्ट जाली आनी तिणी मंगळसूत्र आपलो धरलो आनी तो ओडूंक दिवना। तो मंगळसूत्र तुटलो पूण ते स्नॅच करूंक पावना। आतां ही
कालच्यान आनी आतां ही टोटल सेकंड इन्सिडंट असो की मंगळसूत्र स्नॅच करपाचो. काल नॉर्थ गोवा जालो आनी आयज एक सावथ गोवा जालो. खंय तरी अशें दिसता की हे चोर खंय तरी हेंची आतां तिणी आमकां सांगलें की पयलीं येता एकटो बायक घेवन येता, दोगां जाणां येता, एड्रेस विचारता, मागीर दुसरे येता आनी मागीर ते स्नॅच करता. खंय तरी ही गँग आसा अशें आमकां दिसता आनी हे गँग स्नॅचिंग करून अख्खे गोंयान भोंवता अशें आमकां दिसता अशें एक इन्सिडंट पळोवन. आनी आमी पळयता की अशें आतां हे 4 जाण आतां खंय तरी हेंची गँग आतां हे खंय रावता खंय कितें आनी अशें सकाळचे भोंवतात नाल्यार सांजचे भोंवता खंय तरी जे आमकां काल एक दिसता ते हितून कळोन येता की खंय तरी बायलां वॉकिंग करतात आनी तांकां ते नोट करतात आनी स्नॅच करतात आनी धांवता. तशेंच खंय तरी बायलां बस स्टँडार रावता नाल्यार खंय शॉपार आसता अशें आमकां कळोन येयलां की ते अशें टार्गेट करतात म्हणून. आनी आतां वास्को पुलीस हेचेर आतां इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. जे आमी जेन्ना आमी PSIक मेळ्ळे आनी PSIन आमकां सांगलें की आमी ऑलरेडी CCTV फुटेजीस खंय खंय आसा ते वाठारान ते पळयतात म्हणून आनी जर ट्रॅक जालो जाल्यार तांकां ते ट्रेस करतले म्हणून अशें आमकां PSI सांगता आनी तांचो फुडलो तपास चालू आसा अशें सांगता. वास्कोच्यान गोमंतक TV खातीर शुभम तिवारी. श्रीराम मंदिरा विशीं सोशल मिडियाचेर वादग्रस्त पोस्ट व्हायरल जाल्ल्यान दिवचले खवदळ पडलो. लामगांव फाटोफाट आतां पिळगांव वाठारांत रावपी एका तरणाट्यान सोशल मिडियाचेर वादग्रस्त पोस्ट घातिल्ल्यान तिडकल्ल्या रामभक्तांनी दिवचले पुलीस ठाण्याचेर धडक घातली. राती उसरा मेरेन रामभक्त पुलीस स्टेशनांत जमावान आशिल्ले. श्रीराम मंदिराविशयी सोशल मिडियाचेर वादग्रस्त पोस्ट व्हायरल जाल्ल्यान दिवचले खवदळ पडला. वादग्रस्त पोस्ट करपी तरणाट्याचेर खर कारवाय करात अशी मागणी करीत दिवचल सयत लामगांव आनी पिळगांवचे मेळून शेकड्यांनी रामभक्त बिरेस्तारा राती दिवचल पुलीस स्टेशनात जमिल्ले. उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी रामभक्ता कडेन संपर्क करून फावो ती कारवाय करपाचें उतर दिल्ल्यान रामभक्त शांत जाले. जे प्रकार जे घडले 2 वेळा जे परराज्यातले लोक हांगा आपलो पोट भरपाक म्हण येता आनी अवश्य त्या लोकांनी पोट भरपाचें आनी ह्या लोकांनी देश विरुद्ध करपाचें न्ही हे आतां अशें जाणून दिसता आमकां. आनी ह्या लोकांक धर्म जात नासता. शेवटी हे देशद्रोही आतंकवादी हे लोक आनी ह्या फुडें आमच्या गोंयान जी आमची सद्भावना सगळी आसा ती एकदम वायट परिस्थिती वतली. जशें कितें उदयपुराक जें घडलें सरपंच से जुदा म्हणटा ह्या लोकांनी आनी ते बी जे स्कुलान शिकता भुरगे जेन्ना अशें घालता तेन्ना हे घातक आसा. आमी गेले 8 दीस आमी सतत पुलिसां कडेन आमी तांची कंप्लेंट केल्ली आसा आनी पुलिसां कडेन मागणी सुद्दां केल्ली आसा. हे असे लोक देशद्रोही लोक आसा ते लोक आमच्या डिचोलीचो नाका. कित्याक तर डिचोली आमी सर्व धर्मभाव म्हणून आमी काम वेवस्थीत करता. त्या खातीर आमच्या सरकारा कडेन मागणी आसा आनी माननीय मुख्यमंत्रीन आमकां आश्वासन दिल्लें आसा हे लोक देशद्रोही जे कृत्य करता आसा तेंचे आमी एक्शन घेतले म्हणून की हेज्या फुडें आनीक अशें परत पोस्ट घालूंक उपयोग ना. हे पोस्ट घालता की आमकां जे सांगता की आमी फुडें कितें करूं शकता म्हणून आनी हे जे देशद्रोही जे आसा हे करतलेच फुडें म्हणून आमी परत नागरिकांक सुद्दां सतर्क करता. जे आपल्या जे शेजारी आसा लोक आसा ते आमी लक्ष दिवपाक जाय. ते कितें करता कितें कृत्य करता कितें तेंची एक्टिविटी कितें आसा हे लक्षांत हाडून जे जागृत नागरीक आसा त्यांच्या लक्षांत हाडून दिवन फुडें तेंची कारवाय करपाची. हांव परत सांगता नागरिकांक आनी आमच्या डिचोलवासी आसा आनी सगळ्या गोंयकारांक की आपल्या शेजारी जे राष्ट्रद्रोही लोक आसा आतंकवादी लोक म्हणटा तांकां हे आमी जाणून घेवपाक जाय. असले लोकांक जे परराज्य परत सांगता परराज्य लोक आपल्या धंद्याक येता तेंचे धंदो करपाचो आनी राष्ट्रा विरुद्ध तेणें कृत्य करपाचें न्ही. आनी म्हाजी परत सरकाराक सुद्दां विनंती आसा हे बेगींतले बेगीन हेचेर कारवाय करपाची ना जाल्यार अशें फुडें घडत वतलें. जय श्रीराम. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
गोवंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ल्या वृत्ताची दखल कॅसिनो प्रायडान घेतली. दाबोळे विमानतळाकडेन लायिल्ले रामलल्लाचे होर्डिंग कांय वरां भितर काडून दुसरीकडे लायली दुसरी लायली. ह्या घडणुकेक लागून थळाव्यांनी समाधान उक्तायलें. आतां तुमी म्हाज्या फाटल्यान जो होर्डिंग पळयता तो आतां खंय तरी एक दुसरे हितून आसा आनी ओदर जेन्ना आमी हो इशू हायलायट केल्लो तेन्ना खंय तरी दुसरो आसलेलो. ह्यो होर्डिंग जेन्ना तुमी दनपारां पळयलो हेचेर एक कसिनो प्रायड हेणी आपली एड केल्लेली. एड करतना तेणी खंय तरी राम लल्ला आनी राम मंदिर जे अयोध्या तेंचे दोनूय फोटो लावन तो आपली एड करतालो खंय तरी. आनी जेन्ना आमकां एक कळ्ळें की अशें एअरपोर्टाच्यान भायर सरले काय एक तुमकां लेफ्ट सायडीन एक अशें एकट्यान एक कसिनो हेणी आपली एड केला म्हणून. आनी जेन्ना आमी हांगा येयले आनी तेचो आमी न्यूज केलो तेन्ना आतां तुमी पळोवंक शकता तेचो इम्पॅक्ट तुमकां फाटल्यान दिसता की तेणी आपले होर्डिंग्स ते आतां आसलेले ते काडलेले आसा. आमी एकूच सांगूंक सोदता जे असले खंय तरी इल्लिगल ऑर एल्स गॅमलिंग आनी कितें करता तितून खंय तरी देवांचे फोटो ऑर एल्स खंयचे रिलिजियस सेंटिमेंट हट करनासतना तेणी आपली एड करा नाल्यार तुमचो कितें धंदो आसा तो करा पूण खंय तरी देवाचे फोटो हाडून आनी खंयचे रिलिजियसाक सेंटिमेंट हट करून आनी तेचो एक गोंय आमचो एक पिसफूल स्टेट म्हणटा आनी ते पिसफूल स्टेटीन असले सगळे करप आनी खंय तरी मागीर तुमी पळयतात अशे कितलेशेच अशे इन्सिडंट जाल्लेले आसा. सो अशें करप ना. वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम पियोदे. नुव्या गोरोटी हांगासर उबो केल्लो मोबायल टावर निमणो मातये भरवण केलो. फाटले वर्सभर लोकांनी केल्ल्या विरोधाक लागून निमणो हो टावर काडून उडोवपाक थळाव्यांक येस आयले. टावर मोडून उडोवपाचे आदेश दिल्ल्यान थळाव्यांनी अतिरिक्त जिल्लो अधिकाऱ्याचे उपकार आटयले. आयज आमी हांगा गोरोटकार एकठांय जाल्या कित्याक आमकां खूब मान आनी भोवमान दिसता कित्याक आमी खूब फोकस घेवन हे कोरोस देखून आमी झुजलीं हो टावर काडपाक. कित्याक टावरा लागून आमकां खूब त्रास जाले, खूब एक्सिडंट जाले आनी आमचे फुडले पिळगेक लागून आमी सगळीं वावुरलीं. तशें आमचे बाब एवर्सन वालिसान आमकां खूब आदार दिलो आनी खूब ताजे मेहनतीन आनी ताजे आदारान हें काम जालें सारकें. म्हणजे आमी सक्सेसफूल जालीं आनी चड देव बरें करूं म्हणटा सगळे आमचे गोरोटकारां कित्याक आमी एकामेकाक हात दिवन आनी कॉपरेशन दिवन आपयलेले फावटी एकठांय कलेक्टरान वचोन टावरा बरें सगळे फावटी हाजीर आसले. आनी हो टावर ह्या जाग्याचेर परमिशन वॉज व्हेरी क्लियर की जे कडेन एक्सिडेंट प्रोन झोन्स आसा त्या जाग्याचेर टावर घालचो न्ही म्हणून जेन्ना पळय PWD परमिशन दिलें ताचेर क्लॉजीस क्लियर आसले. पूण इन वायलेशन ऑफ द क्लॉजीस हे कॉर्पोरेटान कनायव जावन खंय खंय कोणा कडेन कनायव जावन हो टावर हांगा घातलो. पूण जेन्ना पळय लोकांनी आवाज केलो तेन्ना लोकांनी म्हाका एक संग दिली तेंच्या वांगडा रावपाक आनी हो मुद्दो कन्क्लूड करपाक. आमी एक वरस जालें कलेक्टरान आमी हियरींग घेतली. त्या टायमार हे कॉर्पोरेट जे पळय आसा इंडस टावर तांणी इगो दाखयलो आपलो आनी कशेंय हलना जालें. पूण ड्यू फॉलोअप आनी आयज हांव अभिनंदन करता एडिशनल कलेक्टर मिस्टर कोटवाले हाणें सारको ठामपणान लोकां वांगडा रावलो कित्याक तो जाणा आसलो की हें रॉंग आसा म्हणून. आनी असले ऑफिसर जे पळय आसा तर आसत ती लोकांक जैत मेळपाचें खंयच वचना. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हाणें संसदेत अर्थसंकल्प सादर केलो. हो अंतरीम अर्थसंकल्प जावन आसा. एप्रील ते मे म्हयन्यांत लोकसभेची वेंचणूक जावपाची आसा. नवें सरकार सत्तेर आयल्या उपरांत जुलय म्हयन्यांत पुराय अर्थसंकल्प सादर जावपाक शकता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या कार्यकाळांतलो हो 6वो अर्थसंकल्प जावन आसा. अर्थसंकल्पात 2 महत्वाचे निर्णय घेतल्यात. संशोधनाचेर 1 लाख कोटींचो निधी तयार करपाची घोशणा केल्या. तशेंच स्टार्टअपांक मेळपी कर सुटीचो विस्तार करपाची घोशणा केल्या. वित्तीय तुटीक नियंत्रणात दवरतनाच भांडवली खर्चाक 11,111 कोटींमेरेन इतिहासीक उंचायेचेर व्हरून दवरला. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support
in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. सरकारान हे फावट इन्कम टॅक्सात सर्वसामान्य लोकांक कसलीच थाकाय दिवंक ना, तशेंच टॅक्स स्लॅबांत कसलोच बदलूय करूंक ना. कितेंय सवाय वा म्हारग जावंक ना, कित्याक तर 2017 वर्सा GST लागू जाल्या उपरांत अर्थसंकल्पात फक्त कस्टम ड्युटी आणि एक्सायज ड्युटी वाडयली वा उणी केली. हाचो परिणाम फक्त कांय गजालींचेर जाता. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. This will encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Infrastructure development. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,11,111 crore rupees. विमानतळांचो आंकडो दुपटीन वाडलो. विमानतळाचो आंकडो दुपटीन वाडटलो. टियर 2, टियर 3 शारांमदीं उड्डाण येवजणे खाला सुविधा. 517 नवे मार्ग, 1.3 कोटी प्रवाशी. भारतीय विमान कंपन्यांची 1000 विमानांची ऑर्डर. रेल्वे खातीर कितें? 40,000 रेल्वे बोगींचे वंदे भारत दर्जान रुपांतर. 149 नवे विमानतळ उबारतले. 10 वर्सांत विमानतळांची संख्या दुपेटीन वाडटली. नवो भारत आणि मेट्रोक लागून शारांमदले अंतर जातले उणे. मेट्रोचे जाळे वाडोवपाचोय सरकाराचो भर. कर भरप्यां खातीर अर्थसंकल्पात कितें? आर्थीक वर्स 2024-25 47.66 लाख कोटी खर्च जावपाचो अदमास. आर्थीक वर्स 2024-25 वर्सा 26.6 लाख कोटी रुपया कर महसूल मेळपाचो अदमास. आर्थीक वर्स 2024-25 राजकोशांतली तूट 5.1% आसतली. नव्या कर प्रणाली प्रमाण वर्सुकी 7 लाख रुपये मेरेनच्या उत्पन्नाचेर कर सूट. कर भरप्यांच्यो समस्या सुटावे करून तांकां चडांत चड सुविधा दिवपाचो सरकाराचो यत्न. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोयच्या उद्देजकांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाक येवकार दिला. जे टॅक्स बेनिफीट केंद्र सरकारान जाहीर केल्यात ताका लागून गोयच्या उद्देगांक उर्बा मेळटली आणि स्टार्टअप्सांक प्रोत्साहन मेळटलें. नुस्तेमार आनी पर्यटन क्षेत्रांत जाल्ल्या घोशणांक लागून गोंयांक चड बळकटी मेळटली अशें मत गोयच्या उद्देजकांनी अर्थसंकल्पात सादर जाल्ल्या उपरांत मांडलें. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान देशाचो अर्थसंकल्प सादर केल्या उपरांत GCCIन ह्या बजेटांक येवकार दिला. टॅक्स बेनिफीट
राज्यां खातीर कर, पायाभूत सुविधा, डिस्प्युटेड टॅक्स डिमांडात थकाय हे GCCIन सरकारा मुखार मांडिल्ल्या मुद्द्यांक अर्थसंकल्पात मान्यताय मेळ्ळ्या. ह्या बजेटांक आमी येवकार दितात अशें GCCIचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपोन सांगले. जाल्यार फाटल्या 10 वर्सांत केंद्रीय सरकारान बरी कामगिरी केल्ल्या कारणात सरकारान लोकप्रिय गजाली बजेटांत आस्पावन घेवंक ना ही एक बरी गजाल जावन आसा अशें उद्देजक मांगिरीश पै रायकरान सांगले. I think talking about Goa, where we are based, there have been a couple of positive developments in the budget. One is on the tourism sector, where she talked a lot about having innovative centers in tourism. And Goa could definitely take advantage. We have to see what the details of the scheme would be. But she talked about interest-free loans. She talked about attracting business conferences. And Goa, as you know, is already an international brand. And Goa could probably enlarge, taking advantage of this, enlarge its scope of tourism. And I think this is a great opportunity. मत्स्य उद्योग जो आसा तो मत्स्य उद्योग आमच्या गोंयांत बरोच व्हडलो आसा आनी ताका लागून आमकां जर नव्यो ह्यो स्किमी मेळत आनी नवे जर डायरेक्शन मेळत, नवे तातूंत इन्सेंटीव मेळत जाल्यार म्हाका दिसता हाचो गोंयांक खूबच लाव जावंक शकता. तिसरी गोश्ट म्हणजे फूड प्रोसेसिंगाचेंय तांणी म्हणां आनी गोंय लॉजिस्टीक फूड प्रोसेसिंगाक लॉजिस्टिकाचे तांणी कॉरिडोर करतले म्हणां. जर ते कॉरिडोर करतले तातूंत जर बेनिफीट गोंयाकूय मेळत इल्लोसो जाल्यार म्हाका दिसता हांगा नव्यो इन्वेस्टमेंट येवपाक फायदो जातलो ताजो आनी MSME स्पेशली तांकां एन्सिलरी जे आसा तांकां हांगा काम करपाक खूबच सवलत मेळटली. पर्यटन क्षेत्रात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान बऱ्यो घोशणा केल्यात. केंद्रान घोशीत केल्ल्या विशेष निधीचो सरकारान वापर करून घेवचो. लक्षद्वीप सध्या पर्यटन थळ म्हणून बरेच गाजता. ह्या जुव्यांक बंदर जोडणी दिवपाचे अर्थसंकल्पात घोशीत जाला. पूण हाचो परिणाम गोंयच्या पर्यटनाचेर जावचो ना अशें TTAGचो अध्यक्ष निलेश शहा हाणें सांगलें. जाल्यार महिला उद्देजक आशा आरोंदेकरान बायलांक खातीर घोशीत केल्ल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींक येवकार दिला. Specific for MICE tourism and inbound tourism, because what we are seeing की पहिला की आफ्टर कोविड अजून फॉरेन टुरिस्ट जितके जाय तितके येना आनी तांकां स्पेसिफीक प्रमोशनाक विथ हेल्प ऑफ इंडियन एम्बेसीज विथ द प्रॉपर प्रमोशन्स एंड स्पेशल स्कीम्स फॉर द ऑपरेटर्स. इफ इट कम्स, I think it can go a long way into the sustainability of overall tourism industry in Goa. But overall, I think this will add more money in the pockets of the Indian tourists. As there are no more taxes, and as economy is growing, definitely people will have more income to spend, and definitely when people have more money to spend, I think tourism is one of the major sector which लोकांक जे spend करता आवडटा. So we overall hope that this industry will this budget will help overall tourism industries. Absolutely not. These are the new destinations which are coming up, and Lakshadweep पहिले असलेत. It's not that it is all of them. They are trying to upgrade the infrastructure, and I think overall it will help, because what happens especially when foreign tourists comes in, they are looking at 2 or 3 places, and there is a new airline which is likely to come. If they are announced Fly 91, they were talking direct connectivity from Goa to Lakshadweep. I think if at what comes that connectivity overall prepares helps the growth of the industry, and I hope in days to come with the Lakshmi development, overall tourism sector will become more vibrant and it will help the growth. नारी शक्ती या बजेटमध्ये त्यांना खूप स्ट्रेस दिला आहे त्याच्यावर, आणि हे जे वॅक्सिन सुरू केलं आहे लहान मुलींसाठी ते आता मॅन्डेटरी केलं आहे शाळामध्ये कॉलेजमध्ये, तर ते त्यांच्या फ्युचरसाठी बरं आहे. आणि गोवामध्ये आम्ही खूप बायका बिझनेसमध्ये आहे, तर आमच्यासाठी आणि हे सेल्फ हेल्प ग्रुप पण खूप आहेत गोवामध्ये 800पर्यंत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आहेत, तर त्यांना पण ही मुद्रा लिहून घेऊन आणि बिझनेस करून आणि लखपती व्हायला आम्ही त्यांना पुश करणार आहे आणि नक्की होणार पण आहे. तर ओव्हरऑल एक खूप चांगला बजेट आहे नारी शक्ती आणि महिलांसाठी. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.
नमस्कार. दर वर्षाप्रमाणे ॲक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल